नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश पुरवामणकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर। अनमोड घाट वाठारांत आशिल्ल्या दूधसागर देवळाची अनवळख्यांनी फोडली फंडपेटी, चोरांनी काडल्यो फुज्ज्यो, कुळे पुलिसेचो फुडलो तपास चालू। ओव्हरटेक करता आसतना ट्रकाच्या टायरा पोंदा चिड्डून एकल्याक जाग्यारूच आयलें मरण। बिट्स पिलांनी कॅम्पसा लागसर जालो अपघात। अपघाता उपरांत फुज्ज्यो काडिल्लो ट्रक चालक वेर्णा पुलीस स्टेशनात आयलो शरण। बाणावले जाल्ल्या पारंपारीक रांपोणकाराच्या फेस्ताक मेळ्ळो उपाट प्रतिसाद। पारंपारीक नुस्तेमारां खातीर सरकाराचो जागो दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान दिलें आश्वासन। मायणा कोरगांव जाणटेली चंद्रावती रावता आपल्या 2 दुवां सयत मोडक्या मातयेच्या घरात। 4 वर्सां जालीं मरतात पंचायत आनी मामलेदाराच्या ऑफिसांत मारतात फावटी, मात आजून मेळना मोडक्या घराक न्याय। उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग मारपाक बंदी। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादवान काडलो आदेश। गोंयची धूव सिमी केरकरान दिल्लीत कर्तव्यपथाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वांटेकार जावन वाडयलो गोंयचो अभिमान। परेडात वांटेकार जावपाक मेळ्ळो हो आपल्या खातीर भांगराचो खीण, सांगता सिमी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अनमोड घाट वाठारांत आशिल्ल्या दूधसागर देवळात चोरी जावपाचो प्रकार घडला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय अनवळख्या चोरांनी देवळाची फंडपेटी फोडली आनी उपरांत घडणूक थळावयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो। कांय दिसां पयलीं ह्या सुवातेचेर चोरयेचे प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा अशें पुलिसांनी सांगलां। कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। एक महिन्यानी फोडीत आसता फंडपेटी। आमी 2-3 फावटी पुलीस कंप्लेन केल्या, पुलिसांनी ट्रॅक लायला आनी खूबदां अशें जाता। पूण कितें फोडपाची स्टायल कशी आसा? फातरान फोडटा, मदीं पाण्यान फोडटा आनी लोकां बिका एक एकदां व्हरता, एक एकदां हांगाच आसता आनी आठवड्यान एकदां तरी फोडटा अशें आसतात फोडलेले। ह्या संदर्भात पुलीस बी कितें म्हणटा? तुमी कंप्लेन रजिस्टर करता काय कितें करता? पुलीस कंप्लेंट केल्या, ते सोदता अजून, चालू आसा परत येयल्ले आतां सुद्दां पुलीस येयल्ले, पंचनामा बी सगळं केला तेंच्यांनी कितें करपाक जाय तें कायदेशीर। पूण तो एकटो कोण सेम स्टायलीन फोडटा म्हणल्यार तो एकूच चोर आसूं शकता? म्हाका दिसता तो एकूच चोर आसतलो अशें दिसता। ती स्टायल वापरल्या ती स्टायलीन फोडटा तो? हय, डेली त्याच स्टायलीन फोडटात आनी ह्या फावटी आतां फकत आमी बारीक मातशी लोकां लायल्ली, त्या लागून ती आमी म्हटल्यार फोडून व्हरतले वरो, कित्याक खूब दीस जाले फोडीत आसा, परत येवपाक आनी लोकां घालपाकूय त्रास जाता। पुलीस तुमी हे संदर्भात पुलीस कंप्लेन केल्या? हय केल्या, पुलिसांनी करून गेला आनी तो फाटल्या दिसांनी 15 दीस पयलीं फोडलेली तेणी। आतां सेम तशी स्टायल तशीच फोडल्या, तोच आसूं शकता? तोच एकलो आमी अनमोड आसा, जे जाग्यार दूधसागर देवस्थान आसा त्या जाग्यार आसा आनी जेन्ना पळयलें की हेज्यांनी पयलीं सुद्दां एक 15 दीस पयलीं अशीच हांगा फंडपेटी फोडलेली, लोकां तोडलेली आनी व्हेल्ली आनी लोकां सायडी उडयली। पूण आज जी फंडपेटी फोडल्या सेम पद्दतीन फोडल्या आनी ती लोकां काडून ती लोकां मेळना, लोकां फोडलेली मेळना, पूण गेल्ली फावटी लोकां सायडीनूय पडलेली। पूण हो जो चोर आसा तेणी सेकंड टायम ही चोरी केल्ली आसा आनी तोच आसा, कारण सेम स्टायल सेम हें आनी आजून मेरेन सद्या तरी ते कोणाक मेळना आनी सद्या कुळे पुलीस तेंचो शोध घेता। पयलीं खेपी चोरी जाली तेन्नाय बी पद्दत हीच वापरल्या कारणान तोच आसूं शकता असो पुलिसांनी कयास काडलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर। गोंयची धूव सिमी प्रदीप केरकरान दिल्लीत कर्तव्यपथाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वांटेकार जावन गोंयचो अभिमान वाडयलो। धारबांदोडेच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत सांखळेचे सिमी केरकार शिक्षण घेता। ह्या परेडात आपल्याक वांटेकार जावपाक मेळ्ळें हो आपल्या खातीर भांगराचो खीण जावन आसा अशें सिमी म्हणटा। गोंयांत आपल्या उपरांत सिमीक उमेदीन येवकार दिलो। पळयात खासा रिपोर्ट।
दिल्ली कर्तव्यपथाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वांटेकार जावप हें जायत्या जाणांचें सपन आसता. हें सपन गोंयची धूव सिमी प्रदीप केरकार ह्या सांखळेच्या चलयेन पुराय केलां. धारबांदोडेच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत शिकपी सिमी ह्या चलयेन परेडात वांटेकार जावन गोंयचें प्रतिनिधित्व केलें. कॉलेजीच्या पावंड्यार आपली पयली निवड जाली. सलग 20 दिसाच्या प्रशिक्षणा उपरांत आमी बरें सादरीकरण केलें अशें सिमी सांगता. आपल्या पालकांचे आनी शिक्षकाच्या आदाराक लागून आपल्याक हें येस मेळ्ळां अशें सिमी सांगता. परेडात वांटेकार जावपाक मेळ्ळें हो आपल्या खातीर भांगराचो खीण अशें सिमीचें म्हणणें. आयकात. हांव गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज धारबांदोडा हितून शिकता. रिसेंट 26 जानेवारीक जी परेड जाल्ली कर्तव्यपथ दिल्लीचेर तितून हांव एन एस एस थ्रू चल्लेलें. हांव फर्स्टूच लायनीन आशिल्लें, फर्स्टूच लायनीन 5व्या हितून. म्हाका खूब प्रावड फील जाता की हांव गोंयचें एकटें चेडूं जिणें म्हाजो गोवा रिप्रेझेंट केला कर्तव्यपथाचेर. सो म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली. पयलीं आमकां कॉलेज लेवल सिलेक्शन जाल्लें. तितूनसून कॉलेजीन हांव आनी म्हाजो एक फेलो कॉलेजमेट तो सिलेक्ट जाल्लो. मागीर थंयसून आमकां गोवा युनिवर्सिटी लेवलचेर सिलेक्शन जाल्लें. थंय आमची फिजिकल फिटनेस चॅक केल्ली, देन कल्चरल इंटरव्यू जाल्लो आमचो पर्सनल. सो थंयसून आमी 3 जाणां चेडवां आनी 3 जाणां चेडे सिलेक्ट जाल्ले गोवा युनिवर्सिटीसून. आनी आमकां सगळ्यांक गुजरात धाडलेले फॉर प्री आर डी कॅम्प. प्री आर डी कॅम्पान परत सिलेक्शन जालें. थंयसून हांव आनी म्हाजो तो कॉलेजमेट आशिल्लो ते आमी दोगूय जाण सिलेक्ट जाली आनी कोणूच जावंक ना. आनी मागीर आमकां गुजरातसून आमी दिल्ली गेली. दिल्ली वचून परत सिलेक्शन जालें आमचें. तातूंतसून हांव एकटेंच सिलेक्ट जालें आनी हांव कर्तव्यपथाचेर हांवें परेड केली. आमी जी आसा NSS वॉलंटियर्स ती फक्त एकूच असो प्लेट्यून आसा जो सिविलियन आसा आनी बाकी जितले सगळे मार्च करता परेड करता ते सगळे एक तर आर्मी ऑर डिफेन्सान पडटा. आनी NSS वॉलंटियर्स आसा तांकां एक तर व्हायट कमांडोज ऑर व्हायट टायगर्स अशें म्हणटा. आनी हांव स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदता म्हाज्या सराक श्री राजेंद्र गावंडेर सर, बिकॉज त्या सरा खातीरूच हांव हांगा पावलां. जेन्ना हांव फर्स्ट इयराक आशिल्लें म्हाका सरान पयलींच सांगलेलें तूं कितें तरी व्हडलें काम करपाक ह्या कॉलेजीन येयला आनी आपूण तुजेर विश्वास धरता की तूं कितें तरी बरें करूनच वयतलें. आपूण दोळे धापून सांगपाक शकता तूं कितें ना कितें तरी बरें करतलें. आनी तिणें म्हाका फर्स्ट इयरकूच सांगलेलें की आपूण तुका RDC कॅम्पाक धाडटलोच आनी तूं सिलेक्टूय जातलें म्हणून. तशेंच जालें जशें सरान सांगलेलें. सो हांव सराक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता बिकॉज सर टील द स्टार्ट टू एंड तो म्हाज्या वांगडा आशिल्लो सर. आनी आजून पर्यंत सुद्दां इवन तो म्हाज्या घरा आयिल्लो, तोच म्हाज्या खातीर हार बीन सगळें घेवन येयल्लो. तूं खूब सपोर्ट करता म्हाका खूब. हांव केन्नाय लो फील करता जाल्यार तो म्हाज्या खातीर सदांच म्हाका मोटिवेट करपाक आसता. आनी हांव सराक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता मना पासून बिकॉज जर सर नाशिल्लो जाल्यार मे बी हांवें कांयच करूंक पावचें नासलें, हांव फुडेंच सरचें नासलें. सो स्पेशल थँक्स टू माय सर एंड माय पेरंट्स. म्हाका मातशी खूब उमेद जाली. गोंयासून एकुलते एक चली हेका पावलें, RD कॅम्पाक पावलें, हीच म्हाका खूब उमेद जाल्ली. तशेंच हांवें म्हटलेलें बाय तूं भियो नाका, तूं थंय सिलेक्ट जावन येतलें ते म्हाका म्हणटाले डेली फोन करी आनी व्हिडिओ कॉल करी. जाल्यार आपलें कशें जातलें ताका हांव सांगतालो सिमी तूं भियो नाका, तूं जातलें सिलेक्ट. आनी अशेंच तेणी भरपूर थंय कश्ट घेतलेले हे ताका फळ गावलें. अशेंच आनी आमची गोंयची भुरगीं अशीच मुखार सरोन तेंच्यांनी बरें नांव कमोवपाचें. हेज्याकूच तशेंच हेणी कशें नांव कमयलां तशेंच दुसऱ्या आनी गोंयची भुरगीं आपल्या गोंयाचें नांव वयर पावोवपाचें हीच म्हाजी एक लोकांक म्हाजी खंयची विनंती आहा. म्हणजे ते सिलेक्ट जाले पळय ते केन्ना कितें जालें तुमकां दिसलें इतके पयस वयता म्हणून? ते सिलेक्ट जाले तेन्ना म्हाका भरपूर उमेद जाली. जे हांगा गोंयच्यान एकुलती एक चली सिलेक्ट जाली न्ही. पण आतां इतके पयस चेडूं वयता म्हणल्यार तुमकां कितें डेअरिंग जाली धाडपाचें का? हय हांवें डेअरिंग केलें. कितें जाता तें जावं पण तूं फुडें सर आनी कितें तें करून दाखय, तुजें नांव करून दाखय अशें म्हणून म्हाका. आनी तें सगळें करून मागीर आयले उपरांत मागीर कशें फील जालें? मागीर टीव्हीर आपले चेडूं बी दिसलो का? म्हाका खूब उमेद जाली. म्हणजे अशें हांवें चिंतूंक नासलें की तें टीव्हीर येतलें म्हणून. अशें आमी तर पयलीं सकाळींच बेगीन उठोन बेगीन टीव्ही कितेंच करूं ना, कितें खावंक नाशिल्लें आमी. पयलींच आमी बसलीं, आमी न्हांवन बी सगळें देवाचें बी करून आमी पोवपाक बशिल्लीं आमी सगळीं जाणां, इवन आजी सुद्दां सगळीं. जेन्ना ते टीव्हीर आयले कितें केलें ते पयलीं? सामकी आमी एक्सायट जालीं पोवपाक आमी अशें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमाचेर बंदी घातल्या. आदेशाची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारी सावन सुरू जावपाची आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू आसतली. जिल्ल्यांतल्या पर्यटनाच्या संबंदीत आस्थापनाच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसता. हो आदेश मोडतल्यांचेर खर कारवाय करतले. FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलेलो आसा.
उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनाच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमाचेर बंदी घातल्या. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकीत यादव हाणें हालींच आदेश काडला. आदेशाची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारीक सावन सुरू जावपाची आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू आसतलो. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकीत यादव हांणी हे विशीं आदेश जारी केला. ह्या आदेशांत म्हळां उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी पुलिसांनी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनाच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशें मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यता आसा. अशे सुवातेर उज्याचे वायट परिणाम, दाट धुंवर साचप हाजीर आशिल्ल्या मदीं भंय, चेंगराचेंगरी सारखी परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यता आसा. जनतेक निर्माण जावपी धोको टाळपाक हो निर्णय घेतला. हे प्रमाण खाजगी कार्यावळ थळां, नायट क्लब, बार, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट, बीच, शेक वा पर्यटनाच्या संबंधित हेर आस्थापनाच्या भितर फोग, स्पार्कलर, आतिशबाजी इफेक्ट, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जनरेटर अशे जायते उजो वा धुंवर निर्माण करपी तत्सम उपकरणाचेर बंदी घातली. हे आदेश मोडटल्याचेर खर कारवाय करतले. FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या हातात दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नवी दिल्लीत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान प्रियंका गांधीची भेट घेवन गोंयच्या पर्यावरणा विशीं आपलो हुस्को उक्तायलो. फाटल्या दशकात सुमार 76 चौखण किलोमीटर रान नश्ट जाल्ल्याचे खासदारान सांगले. जाल्यार सध्याचे गोंय सरकार गोंयचो कोळशाचो हब करपाचो यत्न करता असो आरोप अमित पाटकरान केलो. दिल्ली काँग्रेस मुख्यालयात आपयले पत्रकार परिशदेत खासदार विरियाटो उलयताले. ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हजर आशिल्ले. केंद्रात 12 वर्सां आणि राज्यात 14 वर्सां भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान व्हडा प्रमाणात गोंयची नाशाडी केला असो आरोप फर्नांडीस हाणें केलो. न्हंयचें राष्ट्रीयकरण करून आमच्यो 6 न्हंयो वेल्यो आनी 2020त लॉकडावनाच्या वेळार आमकां घरा रावात म्हूण सांगून कोळशाची येरादारी करपा खातीर 3 लिनियर प्रकल्प हाडले. फकत कोळसो हाताळपा खातीर मुरगांव बंदर ट्रस्टाचें नांव बदलून मुरगांव बंदर प्राधिकरण केलें असो फारपेट फर्नांडीस हाणें केलो. गोंयच्या जनतेच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो सुटाव्यो करपाची जापसालदारकी केंद्र सरकाराक घेवची पडटली. केंद्रात आनी राज्यांत भाजपा सरकार आसा, मात दोनूय सरकारांनी राज्याच्या समस्येचेर आडनदर केल्या. गोंयचे घट्टन तांचे नदरे मुखार दिसता, पूण कसलीच उपाय येवजण सरकार करपाक सोदिना असो आरोप ठाकरे हाणें केलो. और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है, गोवा में भी बीजेपी राज कर रही है, लेकिन गोवा के समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई नजरअंदाज किया है. पूरी तरह गोवा की बर्बादी वो देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उपाय करना नहीं चाहते हैं. That under these 12 years of the BJP rule at the center and 14 saal at the state level, the so-called double engine sarkar, there is a tremendous destruction of Goa by market forces, I will say channeled and navigated by the BJP. They have taken away our 6 rivers in 2016. 2020 में जब लॉकडाउन था, लोगों को बोला आप अंदर रहो, बाहर मत आओ. And they brought the 3 linear projects, the double tracking of railways, the expansion of roadways, and the Tamnar project. All 3 linear projects to facilitate transportation of coal. और किसके फायदे में? Because Adani ने ऑस्ट्रेलिया में coal mine खरीदा था. This transportation of coal was only to benefit Adani. And this led to the massive destruction of Goa. MPT जो मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट था, वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाया, दैट इज मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, टू हैंडल द कोल. एंड जो गोवा हम लोग बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, उसको आज कोल हब बनाने की फुल कोशिश चल रही है. सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस, जब गोवा का जमीन, आर लैंड, आर हिल्स, आर ऑर्चर्ड, आर रिवर्स, आर खजान लैंड, लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, सब कुछ लेके जा रहा है सेंटर, द बीजेपी सरकार. दिस इज वन अटेम्प्ट
to save the very identity of Goa, to save our land, to save our hills, to get back our rivers. बस अडानी को 100 रुपए पर टन फायदा करने के लिए मोदी सरकार ये डबल ट्रैकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो गोवा में जानबूझ के जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रही है। एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड, जो आपने 26 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बोला है वो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड. वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग इट, आवर पीपल आर फाइटिंग इट इन द कोर्ट एंड वी आर फाइटिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. करीबन 400 साल पुराने घर आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन दिस डबल ट्रैकिंग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कवळे गाळशिरे वाड्यार एक दुखेस्त घडणूक घडली. साजू नायक हांच्या घराक अचकीत उजो पेटिल्ल्यान पुराय घर तशेंच सामानाचो उज्यान लासून गोबर जालो. ह्या भिरांकूळ घडणुकेंत आवय तशेंच पूत दोगांय जखमी जाली. तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. कवळे घाळशिरे वाड्यार एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयला. घाळशिरे वाड्यार नायक हांचे पुराय घर उज्यात लासून गोबर जाले. ह्या घडणुकेंत आवय पूत जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. जाल्यार घरांतलो धाकटो पूत बरो म्हूण बरो साल्वार जालो. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला असो दुबाव आसा. उजो इतलो नेटान पातळ्ळो की थोड्याच वेळान पुराय घर जळ्ळें. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे बरोबर घरा भायर आशिल्ल्या गौरेश नायकान आपल्या जिवाची काळजी घेनासतना घरात धांव घेत खाटीर आशिल्ल्या आवयक भायर काडली, जाका लागून ती दोगांय जखमी जाल्यात. ह्या भयानक उज्यात घरातल्या सामना सयत पुराय घर लासून गोबर जाले. जाल्यार घरच्या वणटींक व्हड वेरो गेल्ल्यान ती कोसळपाचे स्थितीत आसा. घरात पारंपारीक चूल वापरताले. घरा लागसार साठोवन दवरिल्ल्या सुक्या लाकडाकूय उजो लागलो म्हूण उज्याक हिंसक वळण आयले असो दुबाव आसा. ती एक आवय आनी 2 भुरगे ती दोगांय रावतात. तेंचे कितें आसता ते सगळे कचरो कितें आसा ते सगळे घरान भरून दवरलेले आसताले. तांकां आनी कोण नातिकां आसा ती तेजे सकाळीचे असो उजो सकाळी 10 साडे 10 सुमार हांगा उजो पेटलो कोणाक कांय खबरूच ना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना तो भुरगो धाकटो आसता भायर येयलो. ताका खबर उजो पेटलो म्हणून ताका कळ्ळो. तो भायर येयलो, तितली बुद्धी ना ताका. आनी मागीर व्हडलो चेडो येवन तेणे ताका आवय उखलून भायर हाडली. मागीर सगळे लोक जमलो पळय जाल्यार तेन्ना बंद करपाची परिस्थिती नाशिल्ली. सगळे भायल्याच्यान पेटोवन सगळे भोवती घराचो उजो जालो. मागीर 2 फायर ब्रिगेड म्हणून आनी एक अर्दवर सुमार गेले. तो म्हणल्यार सगळे पेटोवन गेले. मागीर 2 फायर ब्रिगेड हाडून तेन्ना तो उजो पालयलो, तरी तो उजो पालव नाशिल्लो. अजून सुद्दां धुंगत आसा. तेंचे कपडो पयशे कितें आसा ते सगळे तेंचे ते जळोवन गेले भितर. तिका मातशें न्हिदलेले कडेन लागले आनी फाटीक मातशें तिचे लागले. कितली जाणां आसली घरान? दोगांच आशिल्ली भितर. व्हडलो आशिल्लो तो चेडो भायर आशिल्लो. तेणे मागीर वचून ती उखलून आवयक भायर काडली तेका. कोणाक पयलीं कांय खबरूच ना उजो पेटलो तो. म्हणजे भितर कांयच सांगेलें तें सगळें पॅक कर आनी कांयच कळना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना लोकांक सगळें कळ्ळें. तेन्ना सगळे लोक जमोन पयलीं थोडे उदक मारलें सगळ्यांनी. तरी ते आटोवपाचें न्ही. मागीर फायर ब्रिगेड मागीर तो उजो पालवला. सगळे गेले सगळे गेले, कांयच ना. तांकां आतां कितें कोण आतां तांकां कशें कितें हेल्प करून सुद्दां म्हणल्यार तांकां ते रांदून जेवपाची तांची परिस्थिती ना. दोगूय भुरगे आसा तांकां जेवण भायलें हाडून दिता. आतां तांकां सर आमचो दवडेकार सरा कडल्यान तांकां ते म्हयन्याक कितें कोणा पे करून तांकां जेवण दिता. दनपारचे रातचे दिताले. रांदून कांय कळना. रांदून आवयच्यान कांय जायना. आतां जायनाशिल्लें न्हू. आतां जायनासलें तिचे कडेन. ती पयलीं देवळा कडेन अशी वयताली काम. भटांगेर ते मातशें कितें तेंचें काम करून कितें जेवण दिता आनी दिता सगळें कितें दिताली. कोणी दिताली हें करताली. ते भुरगीं मागीर मेंटली मातशी हाली सराक व्हडलो मातसो बरो आसा. धाकट्याक कांयच कळना. खूब अशी मस्ती बी हांगा करताली. पूण आतां मातशें बरें आसा. करता मस्ती केन्ना केन्ना करताय ते. कोणाक गाळी मारप कितें कांय कळना तांकां तसलें. ते चेड्यान तिका अशी भायर काडटा आसतना तेका चेड्याक लागली आसतलें हातीक. आमी अशी फाटल्यान उरली न्हू. आमचे फाटल्यान पळोवपाक येवपा आमकां फुडल्यान येवपा मेळना जालें. आतां ताका बांबोळी ती आतां तो आयडी ती बांबोळी आसा एकटो. आनी एकटो भुरगो बांबोळी ताका वेलो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आसगांव बादेवाडे हांगासर एक दुर्घटना घडिल्ली आसा. आसगांवच्या टॉमॅटोज बीच सायड किचन आनी बार किकी बाय द सी ह्या आस्थापनाक बार्देशच्या मामलेदारान सील केलेले आसा. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशा प्रमाण कारवाय केलेली आसा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान ही कारवाय जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या नादी लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संबंदीत रेस्टॉरंटाक शिटकावणी आनी नोटीसी काडिल्ल्यो, पूण तरी आसतना नेमांचें उल्लंघन जाल्ल्यान कारवाय जाल्या. एज पर द ऑर्डर दिल्या ती तेजे वरसून सील केले. खंयच्या डिपार्टमेंट ऑर्डर कितें ऑर्डर कितें म्हणून रिजन कितें सील करपाचें एक्झॅक्टली कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाचे कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कितें सावणाक लागून ते मात म्हाका ऑर्डर येयली आनी सील केला. हांव तलाटी आसले. ओके ही एकूच आहा की आनी आहा? ना हे एकूच आहा. आतां खंयचे डिपार्टमेंट आसले ते सील करपाक? सील करतात पुलीस आनी आमी काडटा. तलाटी आनी पुलीस. आसगाव बादे वाठारांतल्यान एक मेजर घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार आसगावचो जो फेमस सनडाउनर रेस्टॉरंट किकी बाय द सी हाका गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या आदेशानुसार आयज सील करपाक आयला. खंय तरी पोल्युशनाचे जे नॉर्म्स आसात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड्साचे जे नॉर्म्स आसात त्याचे उल्लंघन केलेल्या लागून आयज हो जो सनडाउनर रेस्टॉरंट आसा हाका सील मारपाक आयला. मेळाल्या म्हायती प्रमाण पयलीं सुद्दां स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हांकां नोटिसीस तश्योच वॉर्निंग्स ज्यो आसात त्यो दिवपाक आयल्ल्यो आनी तरी आसतना जे नॉर्म्स आसात, जे रूल्स आसात हांचे उल्लंघन ह्या रेस्टॉरंटाद्वारे जाले आनी म्हणूनच आयज शेनवार दिसा बार्देशचे जे मामलेदार तशेंच बाकीचे ऑथॉरिटीज आनी पुलीस स्टाफ हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जो आसा तो आयज किकी बाय द सी जो आसगावचो एक फेमस सनडाउनर रेस्टॉरंट जावन आसा हो सील करपाक आयला. तशेंच हाचे जे लायटीचे कनेक्शन आसा ते सुद्दां आयज खंय तरी डिस्कनेक्ट करपाक आयला. मायणा, कुडतरी, माखासन आणि दक्षिणेतल्या हेर वाठारांनी ग्रे हेडेड स्वॅम्फॉन प्रजातीच्या सुकण्यांची सध्या धुमाकूळ चालू आसा. रोयिल्ली पिकावळ ही सुकणी नश्ट करतात. ताका लागून शेतकऱ्यांनी खंत उक्तायल्या. आमकां ह्या त्रासांतल्यान सरकारान भायर काडचें अशें शेतकऱ्यांनी मागणें केलां. पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे टायमार येताय ते खबर ना म्हणजे लेट येताय ते सार गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्या गोरनाल लायले, उज गायलो, उज्या हे पेटोवन दवरल्यो पूण ते ताका भिना. थोडे काटाय देखून गायल्यो, काटाय देखून भिनाय ते सोण्या मान नाही सोण्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली ती पाड गायले सगळे शेत. एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो. कॉम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन. शेतकार हो कष्टकरी बळीराजा, तो आपले तशेंच सगळ्यांचीच पोटां भरता. मात आयज दक्षिणेतल्या ह्याच शेतकारांच्या पोटार हावळ आयला. ग्रे हेडेड स्वॅम्पॅन प्रजातीची सुकणी फाटल्या वर्सा सावन वांयगणा वेळारच पुराय नाशाडी करतात. ही सुकणी भाताचे कोमच खाल्ल्यान परत आनी ते भात उबे जावपाक कुस्तार जाला. शेतकारांनी ह्या सुकण्यांक धांवडावपाक सगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो. मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला. अंदू लेगीत शेतकारांच्या तोंडात पडपी घास ही सुकणी ओडून घेवपाच्या वाटेर आसा. सरकारान फकत लुकसाण भरपाय दिवन तोडगो काडचो न्हय, पूण कितें तरी मुळांतल्यान उपाय काडचो. शेतकारांचे सरकाराक गाराणे. लास्ट इयर पगड्यांनी आमगे शेत हायलोले म्हणजे तोडे हायलोले आनी हे पार्टी सारखे चड जाणांगे शेत आयले. एक 7, 8, 10 जाणांगे समोर हायले. पयलीं इलोसो कुडक हायलोलो आज सारखे ती मुखार पावले. आतां थोडे आतां आनी हे पार्ट्यान शेतान भात जावपा आनी कांय ना थिंगा. आतां थोडेशे मेळटले आनी बाकी उरलो आहा थोड्यांगे ते सायडी व्हड जालो आहाय ती शेतां ती मातशी बरी आहाय आनी कोणे रोंपे आहाय ती सुमराची आहाय. बारीक फादरागे शेतान रोंप मारलेलो तर पगड्यांनी सगळे काबार करून सोडले. कोण शेवणे खाते शेवणे खाताय व्हडले पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे खंयच्या टायमार येताय ते खबर ना म्हणजे लेट येताय ते. हे थोडे आमगे आहाय ते येता अशी चोयता वयताय ते राती कोण थोड्यान उजबूज गायलो हे केले तर उज तेंगेलो रस्त्याच्या सायडी पडटा तो मोद पडपा जावो. थोड्यार कांटाय देखून गायल्यो कांटाय देखून बी नाय ते. ही सोवणी कोत्ताय न्ही त्रासू हे आमगेले आहाय ते ही सोवणी ही सामान दवरले. आम पयलीं कोण हार मारतालो तेदोन ही सोवणी पडून नासली हितू आम त्रास करून नासले. आतां ही सोवणेन सारखे त्रास केले. आमगे थोडे शेतकार बसून तेंगे बेदी हें करपा सोवण्या मान जाच्या सोवण्या मान नाही सोण्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली आतां ती पाड गायले सगळे शेत सार गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्या. सो उपाय आतां हेजेर आमी बेश्टे सांचे गोरनाल लाई पूण ते कितें जाता एक 15 मिनट्सान परत येता. तो कोण समज थंय मुवमेंट दिसती पडना ते परत येता. आमी आतां ऑलरेडी एक झेडिओकूय आमी इंटिमेट केला हेजेर पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक शकता जी डॅमेज जाता तेजेर.
सिन्स इट इज अ फॉरेस्ट स्पिशीज आमच्यान ताका डायरेक्ट मारपाकूय जायना कित्याक फॉरेस्ट जावं तुगेले डिफरंट एनिमल लवर बर्ड लवर ते ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता. सो आमकां आतां आयदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेचेर कितें तरी आमकां गायडन्स दिवचें. लास्ट टायम आमी ती सिल्वर कलरची एक जे आवाज जावपाची टेप येता ती टेप लायल्ली, पूण त्या टेपीकूय ती भिना. ती टेप लायल्यार वारो जाय, वारो मारल्यारूच ती टेप फ्लटर जाता आनी ती फ्लटर जाता तेन्ना तेकाय ती तितली भिना. आतां आमच्या दुसऱ्या फार्मरान सांगले ते भशेन काटाळी लायल्यो, मागीर गोर्नाल लायले, उज गायलो, उज्या हे पेटोवन दवरल्यो, पूण ते तेका भिना. आनी हें अशें जायत रावलें जाल्यार तेंचें पॉप्युलेशन वाडत रावलें जाल्यार हेजे मुखार हें पळय ह्या वर्सा केलां तेज्या डबलान आनी टिबलान हें डिस्ट्रक्शन जातलें आनी शेतकाराक ते शेत रोवन कांयच फायदो ना जातलो. आनी चडशें हें डिस्ट्रक्शन पळय जाता तें ड्युरींग रबी सिजन म्हणजे हे वांयगणा टायमार. पावसान इतलें हें जावपाक वचना. फूड आहा पळय तो टेंडर जो भितरलो कोंब येता, एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो आनी त्या कोमा खातीर तें शेत कट करता. आतां एक समज शेतान 50 समज हें येयलीं जाल्यार 50 प्लांट्स एक फावटी डिस्ट्रॉय जालीं. आमकां तें मारपा नाका, पूण आमकां फक्त हेजेर आमचें शेत रोयिल्लें आसता तेन्ना आमकां कितें तरी हेजेर उपाय जायो. कॉम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन, कित्याक कॉम्पेन्सेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दितलोच कितें डिस्ट्रॉय जालें म्हणून खंयचे तरी हेजेर आमकां तें मेळटलें, बट दॅट इज व्हेरी मिनिमल. आतां एक शेत समज रोयलें 1000 स्क्वेअर मिटर, तेका एक 500 किलो समज भात जालें, 26 रुपया नायज रेट आहा भाताचो. सो ही इज मेकिंग ऑलमोस्ट 14,000. शेत समज फूल हायलें 1000, तेजेर समज एक 4 रुपये पसून कॉम्पेन्सेशन दिलें, ही इज गेटिंग ओन्ली 4,000. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.